देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार। आयचे पयले वाचप राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले आनी लुकाचे शुभ वर्तमान। तांकां बाबार्थ नासलो देखून जेजून तुई चडशीं विस्मितां करूंक ना। सोत मानून घेवंक इतलें सोंपें न्हय। सोत आमकां जायते फावटी दुखयता। आयची दोनूय वाचपां ही मनशांची वागणूक ओळखूंक आनी नियाळूंक उलो मारतात। आपलेपण, गर्व आनी असल्या हेरां पातकांच्या खोड फुडार फुटलेल्या नामांक जॉर्दान नदीच्या स्नानाच्या आदारान देवान न्हूच पिडे रोगांतलो साफ केलो, पूण आपली ओळख ताका दिवन सगळे प्रितमेचेर इस्रायला भायर आनीक देव ना म्हूण बाबार्थ उच्चारूंक आनी परगटूंक ताका शिकयलें। नदीची शक्ती न्हय, पूण देवाची पदविकी आमकां सुटका आनी तारण दिता। खालतीकायेन आनी सादेपणान आमी देवाक अनुभवूंक पावता म्हूण नामान मानून घेतलें। एलिजा एक देवाचो प्रवादी म्हूण सोत मानूंक ताचें सांगणें आनी सुचना मानून घेवंक एकदम अवघड जाल्लें जाल्यार आयचे दुसऱ्या वाचपांत नाजरेच्या देवस्थानांत आपल्या गांवघरांत आपल्याच घरच्यांनी जेजूक कसो नाकारलो आनी दोंगराच्या माथ्यार्थान सोकला उडोवंक ताणें थारायलें म्हूण आमकां दुसरें वाचप सांगता। जेजू जुजे तिवयाचो पूत आनी मारिया ताची आवय हें मानून घेवंक सोंपें। दोळ्यांनी पळयतां, कानांनी आयकतां आनी हातांनी सांस पितां तेंच सोत ही आमची मनशाळ वागणूक। साद्या लोकां आनी घडण्यां मदें देवाची विस्मितां उचुऱ्यां पडूंक आनी बाबार्थान सोत मानूंक एकदम अवघड। असल्या बाबार्थ कमी आसलेल्या वो बाबार्थ नासलेल्या मनशां मदें देव पर्यान असोक्त जातासो दिसता। जावं एलिजाच्या काळार, जावं एलिझेबाच्या काळार, जावं जेजूच्या काळार आनी आयज आमच्याय समाजांत बाबार्थ ना देखून देवघडण्यो दिसा दिसाची विस्मितां उतोर्यां घडटात तीं ओळखूंक आमी योग्य व पुर्ती न्हय। मातेव शुभ वर्तमानकार म्हणटलो तांकां बाबार्थ नासलो देखून जेजून तुई चडशीं विस्मितां करूंक नात। बापा, ओडे नासना सोत मानतात ती सूख भागी म्हूण जेजू तुज्या पुतान आमकां सांगला, पूण आजून पर्यान आमी हें सोत मानून घेवंक फाटीं उरता। दुनिया आमकां दिल्ल्या बाबार्थाच्या देण्याचें मोल आमी ओळखूंक शिकय। दिसा दिसाच्या घोडितां मदें तुजो उपकार आमी ओळखूं। आमचो बाबार्थ घट आनी मजबूत कर बाबा। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळलें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।